मडगांवच्यान माजोड्डा वचपाक सुरावले रेल्वेचो अंडरपास लागता, पूण हो अंडरपास येरादारी करप्यांक धोक्याचो जावन रावला। ह्या अंडरपासात व्हडले फोंड पडल्यात, जातून पावसाचे उदक सांठवता। ते भायर ह्या अंडरपासाचो एकूच मार्ग उक्तो केल्ल्यान अपघात जावपाचो भंय लोकांनी उक्तायला। संबंधीत यंत्रणेची घाळपणां कशी लोकांक सोंसची पडटा ते दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। पळयात। आज आमी आसात हे सुरावलेचो अंडरपास हो हांगा कोंकण रेल्वेन बांदलो विथ द हेल्प ऑफ आमगेल्या गोवा गव्हर्मेंटा हेचेर। आनीक आज तुमी हांगा पळयतात हो जो अंडरपास बांदले कडेन आसा, दोन गेले कडेन आसात, एक येवपाचो एक वचपाचो म्हणून। पूण दुर्दैवी म्हणल्यार हो अंडरपास जो आसा एक सायडीच्यान कंप्लीट जालो ना आनी हेजे इनॉग्रेशनान सगळे करून मेकळे जाले। हांगा गाडयांक आज इतली कन्फ्युजन जाता की खंयची गाडी येता जाल्यार हांगा एकमेकाक आपटोवपा एक्सिडेंट जावपाक शकता, लागपाक शकता। पूण हांगा ऑथॉरिटीनी करपाची जाय आसता, पूण ऑथॉरिटी कित्याक करना म्हण कळच ना। आमी हेजे खातीर सांगतात सरकारा कडेन प्लॅन म्हणतो ना, आनी प्लॅन नासले कारणान ही अशी कामां अर्दुगडकी ओडून उडयतात। अंडरपास केलो खरो, आतां उदक भरता हांगा, ह्या पावसाचेर जर इतली उदक आनी लास्ट टायम तुमकां दाखयल्लें हांगा कितली उदक भरलें तें, आनी हो सगळो भरोन ब्लॉक जाल्लो। हो रोड केला, हो मोदी चेपनूय गेले कडेन आसा, हांगा खणकुलूय पडले कडेन आसा। ह्या रस्त्याचेर वचपा म्हणटा ना कितें जावपाक शकता। हांगा तेज फाटल्यान जे कोण गाडीवाले आसा या लोकल आसात, लोक आसात, हेंकां हें सगळें भोगचें पडटा। म्हणून परतून एकदां सरकाराक सांगतात की तेणी प्लॅन हो सारको करचो आनीक मुखारच ह्या कामाचे हात घालचो, ना जाल्यार हो घालचे न्हू, घालून अशें करून उडयनाकात। हांगा फाल्यां जर एक्सिडेंट जालो एका जबाबदार कोण आसतले? मिस्टेक कोणाची? हांगा जर एक्सिडेंट जालो वन वे हितूंतल्यान तर मिस्टेक कोणाची म्हण धरपाचें? कायद्यान पळयल्यार मिस्टेक रॉंग सायड आसता तेगे जातली। म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या जी दुसरो जो वेव आसा हो ओपन करचो आनी गाडीवाल्यांक दिवच म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।